आतां जेजून दोगांक कित्याक धाडले? कित्याक ते आजून तरबेज जावन नासले. मागीर पवित्र आत्मो देंवतच ते एक वचून जेजूची बरी खबर परगटूंक लागले. पूण आतां ते नोविसा भाशेन आजून ते पुरते तयार जावंक नात. देखून जेजू दोगांक धाडटा. जायते फावटी उलयतना आमचो लोक म्हणटा, हो आमचो विकार बरो ना, तो आदलो विकार बरो आसलो. मागीर लोकांक हांव सांगता, बरे पाद्री बऱ्यो माद्री खंय तावन येतली? मळबारतावन पावस पडटा, दव पडटा तशी येतली? बऱ्यो फामिली आसल्यार बरे पाद्री आनी बऱ्यो माद्री येतली. आमच्या कुटुंबांत हावूनच येतात न्हू. जर आमच्या कुटुंबांत मागणें ना, आमच्या कुटुंबांत एकवट ना, माये मोग ना, शांती ना, मागीर आमकां बरी पाद्री माद्री कशी मेळटली? आनी लोकांचें एक चिंतप, तो पाद्री म्हणटच ताका बरें गायन करूंक येवंक जाय, ताणें बरो शर्माव सांगूंक जाय, तो बरो एडमिनिस्ट्रेटर जावंक जाय, तो सगळ्या गुणांनी भरलेलो जावंक जाय. बरी गजाल. पण तसले पाद्री खंय मेळटले? कित्याक पाद्री पातकीच, ते मनीसच, तांकांय ताळण्यो आसात. म्हणटच आमी पाद्री पासत माद्री पासत मागूंक जाय. कित्याक आमच्या मागण्यांतल्यान ती बागेवंत जातात. लोक आमचे लागीं येता आनी म्हणटा, फादर म्हजे पासत माग, म्हजे पुता पासत, म्हजे धुवे पासत, नाती पासत, नातवा पासत माग म्हणटात. बरी गजाल. पूण तुमी आमच्या पासत मागूंक नाका. आमी तुमची बॅटरी चार्ज करता. आमची बॅटरी कोण चार्ज करतलो? ती थंड जातली न्हू, देंवतली न्हू. ती आमच्या मागण्यान आनी तुमच्या मागण्यान ती बॅटरी चार्ज जावंक जाय. हें तुमी विसरूंक फावना. तर आमकां कसले पाद्री जाय, कसले माद्री जाय? आमकां देवाच्या मोगान भरलेले पाद्री आनी माद्री आमकां जाय. देवाक तांणी पयलो मान दिवंक जाय. देवाक तांणी चिटकून रावंक जाय. दुडवांक न्हय, पयशांक न्हय, पदवेक न्हय, मानाक न्हय.